गोंयांत आतां शेतांची परंपरा फाटी पडत चल्ल्या। शेतां बाटा पडीक पडपाक लागल्या अशी परिस्थिती आसतना अजूनय कांय गोंयकार मात शेतां तिगोवन आसात। असोच फोंडे म्हालांतलो वाडे तळावलेचो शेतकार रघु नायकान शेत रोवपाची परंपरा कायम दवरल्या। पळया हो वृत्तांत। हे वाडे तळावलेचे रघु नायकाचे सड्यावेल्या जमनीर फुलिल्ले 5 शेत। सडो जमीन आसूनय तळ्यातल्या उदकाचेर हे शेत करतात। रघु नायकान तांच्या पूर्वजांची शेत रोवपाची परंपरा अजून तिगून दवरल्या। पयली भशेन आता परिस्थिती ना, मात आव्हानांचेर मात करीत तो अजून शेत रोयता। आमी जवळ हांव जेन्ना शाळेक वयतालो न्ही तेन्नासून रोयता आमी, म्हणजे घरा कडेन इस्कॉलाकून येयलो 2 पाळी बुकां आपटिली वयर येताले। सो सोडो आशिल्ले कारणान त्रास बी जायना। त्रास जाता पूण कितें आसा तेका तळ्यां आसा वयर खूब तळें, त्या तळ्याचें उदक आसा, त्या तळ्याच्या उदका लागून आमकां तें परवडना, नाल्यार आमकां कशेंच परवडना। सो पावसाचें उदक ना जाल्यार तें उदक यूज तें उदक चालू पावस आसूं ना आसूं आमकां तें उदक घेवचेंच पडटा तळ्याचें। खंय आसा तळें? वयर आहा तें उदक आसा पळय न्ही, थंय ओके। तें उदक डायरेक्ट आमी हांगा हाडटा, पाट करून हाडटा, पाटान तें हांगा हाडटा। आनी फक्त पावसांतच रोवंक मेळटा। आमकां तें आसा उदक पावस पडलो तो ना पडलो, सोडो आशिल्ले कारणान तें उदक रोखडेंच जिरता न्ही, म्हणून आमकां तें उदक कंटिन्यूअस फ्लो जाय। कितले शेतकरी रोयता हांगा? आमी दोगूय जाण, आमचो आनी बापोले। तुमीच रोयता? हय, आमी पयलीं कितें करताले, आमी फॅमिलीच आसता न्ही, फॅमिलीच रोयताले, ताका लागून तें परवडटालें। आतां कितें लेबरूय मेळना, जो पयलीं मनशां सारकी मेळना, आनी जोतूय ना आतां ट्रॅक्टर घालपाक मातशें डिफिकल्ट हांगा। फातर आसा आनी एक लेवल ना, सकल वयर आसा, ताका लागून तें त्रास जाता। आतां कितें आतां थोडे आतां सद्या मोड चड जाल्या, पूण तुमकां खावपाक जायशें मेळटा? हय, खावपाक जायशें मेळटा आमकां, विकतें हाडपाक पडना? हाडपाक पडना, म्हणजे आतां तें 50% जाता, हाडचें पडटा। कित्याक सगळें फूल रोयना न्ही आमी, पयलीं आख्खी फूल एरिया रोयताले आमी। आतां जवळ जवळ 10 वर्सांनी मातशें कमी जाला, कमी प्रमाणांत। पूण तळ्याचें उदक तुमकां पावता? तळ्याचें आमकां चालू आसा, तेच नाल्यार तें उदक पळय मेळना जाल्यार आमकां रोवपाक मेळना, शक्य ना। कित्याक फातर शेतकरी आशिल्ले कारणान तें रोखडें तळाव फुटता। तळावली हांगसरल्या डॉक्टर PS रमाणी यांच्या ग्रावंडा सायडीन जो सोडो आसा त्या सोड्यार कितलीशीं वर्सां जालीं ह्या सोड्यार शेत रोवपाचें काम रघु नायक यांची फॅमिली करतात। गेले कांय दिसां पासून तेंच्यांनी शेतान काम सुरू केल्लें आसा आनी आतां रोप काडपाचें आनी लावपाचें काम सद्या सुरू आसा। हांगा कामगार मेळनाशिल्ल्या कारणान बाकीच्या लोकांनी शेतां सोडलेलीं आसा, पूण रघु नायक हेणें हांगा जें एक तळें आसा त्या तळ्याचें उदक ह्या शेताक वापरून आपली ही परंपरा, पुर्वजांची परंपरा सुरूच ठेवलेली आहा आनी फुडें बी ते आपली ही शेती सुरूच दवरतले अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा। तळावलेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नीश च्यारी।